देशाच्या 20व्या स्वातंत्र्य दिसा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि लाल किल्ल्यावयल्यान राष्ट्रांक संबोधित केले। 2047 मेरेन देश विकसित राष्ट्र करपाचे आसा असो विश्वास मोदी हांणी उक्तायलो। ह्या वेळार विद्यार्थ्यांक संबोधित करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी कोचिंग क्लासेच्या मुद्द्यांचेर भाष्य केलें। विद्यार्थ्यांक फुकट डिजिटल कोचिंग दितले अशें आश्वासन दिलें। तशेंच फुडल्या 10 वर्सांत फॉर्च्यून 500च्या वळेरेंत उण्यात उणे 50 भारतीय कंपनीचो आस्पाव आसूंक जाय। जगातल्या पहिल्या 5 बँकांनी उण्यात उणी एक भारतीय बँक आणि एक फार्मास्युटिकल कंपनी आसपाक जाय अशें मोदी हांणी सांगलें।